नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. सरकारान बायलांक केंद्रस्थानाचेर दवरून बऱ्योच येवजण्यो आनी कार्यावळी सुरू केल्यात. ताका लागून समाजांतल्या प्रत्येकाक ताचो लाव जाला. बिहारांतल्या बायलां खातीर मुखेलमंत्री महिला रोजगार येवजणेचो आयज नवी दिल्लींतल्यान आभासी प्रणाली वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुभारंभ केलो. केंद्रांतलें डबल इंजीन सरकार आनी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमारांचें सरकार मेळून महिलांच्या उदरगती खातीर काम करता अशें तांणी सांगलें. ह्या येवजणे अंतर्गत 75 लाखां परस चड बायलांक तांच्या बँक खात्यांत दरेकी 10,000 रुपया वितरीत केल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था. अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी. यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है. साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है. केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान राज्यांत आयोजीत केल्ल्या सेवा पखवाडा मोहिमे अंतर्गत आयज सांखळेच्या रवींद्र भवनात विजन ऑफ विकसीत भारत कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळी अंतर्गत तांणी समाजा खातीर वावर करपी तरेकवार नागरिकांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार उलोवप करतना विकसीत भारत घडोवपा खातीर तरणाट्यांचें महत्वाचें योगदान आसतलें आनी तांकां ते दिकेन प्रेरीत करपा हेतान तांकां उर्बा दिवपी प्रेरणा स्त्रोतांची वळख करून दिवप गरजेचें आनी ते खातीर आयची ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशें तांणी सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचा वाढदिवसाच्या निमित्तान सेवा पर्व हो कार्यक्रम सुरू आसा आणि सेवा पर्व ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान 17 तारखेच्यान 2 ऑक्टोबर पर्यंत विविध कार्यक्रम पुराय देशभर करता. कोण क्लीन इंडिया, कोण फिट इंडिया, कोण हेल्थ चेकअप, कोण फेलिसिटेशन, कोण पेंटिंग असे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा. आता हे कार्यक्रम कित्याक आम्ही विकसित भारत 2047 म्हणजे 2047 भारत देश विकसित जातलो. त्या विकसित भारताचे करतलो कोण? तुम्ही सगळे जाण. हांवें कित्याक सांगलें, आज तुमच्या सगळ्यांचे वय 15 वर्सांच्या सकयल आसा. विकसित भारत 2047 आनीक जवळपास 22 ते 23 वर्सांनी जातले. म्हणजे तुमचे वय तेन्ना एक्झॅक्टली 20 आनी 35 ते 40 ह्या वयोगटांतले आसतले. म्हणून विकसित भारताची खरी कॉन्ट्रिब्युटर्स तुम्ही आसतली. विकसित भारतात खरे कॉन्ट्रिब्यूट करपी जर कोण आसतली जाल्यार आमची भुरगीं आसतली जी फुड्यान बसल्या ती. गोंयच्या सुटके चळवळीचे जनक सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर तांच्या यादस्तिकाक फुलां ओंपून आर्गां भेटयली. ह्या वेळार तांचे सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच गोंय, दमण आनी दीव सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नायक हांचे सयत हे अधिकारी आनी मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी समेस्त गोंयकारां वतीन सर्गेस्त टी.बी. कुन्हा हांकां आर्गां ओंपून भारताच्या स्वतंत्रताये उपरांत राष्ट्रीय फुडाऱ्यां सयत समन्वय करून गोंयच्या सुटके चळवळीची कीट पेटोवन दिल्ले खातीर टी.बी. कुन्हा हांचे उपकार मानल्यात. टी.बी. कुन्हा हांची आज डेथ एनिवर्सरी. सगळ्यात पयली टी.बी. कुन्हा हांकां हांव आर्गां ओंपता. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन्स गोंया खातीर, गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला खातीर. ते गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटांतले हिरो आशिल्ले. तांच्यांनी सगळ्यात पयले ज्यांच्यांनी भारत स्वतंत्र जाता आसतना जावं ते महात्मा गांधीजी आसतले, सुभाषचंद्र बोस आसतले, हांच्या बरोबर डायरेक्ट कॉर्डिनेशनान आशिल्ले हे पयले गोवन फ्रिडम फायटर्स. तांचे डायरेक्ट तांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसून गोंय मुक्त तेन्नाच जावचें म्हणून गोवा नॅशनल काँग्रेसी एस्टाब्लीश केल्ली. आनी गोवा नॅशनलिस्ट काँग्रेस त्या खातीर टायम टू टायम तेन्नाच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेसीच्या बरोबर वचून ते गोंय मुक्त 1947 जावचें हो विशय कंटिन्युअसली तेंच्यांनी लावन दवरलो.
बट तेद्या वेळार ते जावपाक शकलें ना. बट तांच्यांनी केल्ल्या डेडिकेशना खातीर 1961 गोंय मुक्त जालें. बट आजूय बी आमी डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांकां याद करता. तांच्यांनी जे फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंट तेन्ना सुरू केलो म्हणून तर गोंयाक मुक्ती जी आसा 1961 मेळपाक शकली. हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आनी गोंय सरकारच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली दिता. आयज गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांचे हाजेरीन पणजे आयोजीत 19व्या PRCI संवसारीक संचारण परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या परिशदेचो मुखेल विशय PRची शक्त, संचाराच्यो नव्यो संदी अशी आसा. ही कार्यावळ भारतीय जनसंपर्क मंडळान रॉकसिटी निधी, ट्रीची तशेंच कोसोल एनर्जी हांच्या जोडपालवान आयोजीत केला. उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप करतना ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान प्रतिनिधींक फकत वेवसायीक गिन्यान समृद्ध करपाचेंच न्हय जाल्यार ह्या क्षेत्रांत उत्कृश्टतायेचे नवे मापदंड तयार करपाची संद मेळटली अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी सांगलें. Communication must be anchored in ethics, credibility and authenticity. Without these, no message, however advanced its medium, can inspire trust. It is heartening to note that this conclave places emphasis on ethical communication as a cornerstone of public trust. In an era where misinformation can travel faster than truth, it is imperative that communication builds bridges, not divides. गोंय हस्तकला कापड आनी काथो खातें हांणी गोंय हस्तकला उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान सेवा पखवाडा मोहिमे अंतर्गत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं राज्यांतल्या गणपती मुर्तीकारांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. कार्यावळींत हस्तकला कापड आनी काथो खात्याचे संचालक सगूण वेळीप, गोंय हस्तकला उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक दामोदर मोरजकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना गणपती करपी मुर्तीकारांक अनुदान वाडोवपाक दिवपा खातीर सरकार विचार करूंक शकता, पण ते खातीर ह्या मुर्तीकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती विकप पुरायपणान बंद करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. अख्ख्या गोंयचे कलाकार आज हांगासर बसले म्हणपाक कांयच हरकत ना. हांव तुमचे मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता, खूब खूब स्वागत करता. ह्या कार्यक्रम जरी ल्हानसो जरी जालो आसत जाल्यार कार्यक्रम तसो खूब म्हत्वाचो आसा. एकंदर जर आमी पळयत जाल्यार आमी पळयता की गोंयांत अशा पद्दतीचे खूब बरें एक कलात्मक वातावरण निर्माण करपाचें जर काम कोण करूं शकता आसत जाल्यार तुमी करूं शकता. फक्त 100 रुपीजा वयल्यान आमी 200 रुपीजाचेर आयले. एकंदर माती कलेत काम करपी सगळ्या कलाकार जे आसा पळय न्ही, हेका आनीक कितें सपोर्ट करप. जर म्हणजे गव्हर्मेंट हाजेर विचार करता, हांवें आमचे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन्स आसतले किंवा बाकी हेजेर आमी मदीं माती कला बोर्ड हो स्थापन करप काय कितें हाजो एक सरकार विचार करताले. किंवा माती कलेंतल्यान केल्ले आयटम्स आमी ताका खंय मार्केट दिवपाक मेळटलें आनी ते कितें आयटम आसतले. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंयचो विचार करता आसत तेन्ना तुमच्या सारकेल्या कलाकारांचोय विचार करता. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज कांपाल ते मिरामार मेरेन तयार केल्ल्या पायवाटेचेर उबारिल्ल्या देव श्री परशुराम हांच्या भव्य पुतळ्याची पळोवणी केली. ह्या वेळार गोंयाक परशुरामाची भूमी अशी वळख आसा. हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत श्री परशुराम हांच्या यादीन गोंयांत आशिल्ल्या यादस्तिकांक भेट दिवपाची इच्छा आशिल्ल्यान ही भेट केल्या अशें सांगतना गोंयच्या संस्कृतीची आनी गिरेस्त दायजाची तांणी तोखणाय केली. It's a lovely place to work. Now you have your heritage, you have your culture. I've been fortunate that one of the first few things that I was able to do was to honor the memories of the brave hearts of Goa in the war memorial at Delhi. Then your freedom movement, you have an Azad Maidan. Yeah. I was able to go there, pay my respects to the people the memory basically of the people who sacrificed their time, their lives. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.